नमस्कार. आयच्या ब्रेक ओवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय म्हत्वाचो आसा आनी म्हाका दिसता सगळ्यांक लागपी आनी सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचो, तो म्हळ्यार PWD. PWDचो विशय आयलो की डिमांड्साचेर म्हाका दिसता सगळे जाण उलयतात आनी मिनिस्टरांक जर चान्स मेळिल्लो जाल्यार तेय उलयत आशिल्ले, पूण मिनिस्टरांक उलोवपाक मेळना. सो सगळे आमदार उलयतात, कारण प्रत्येकाक कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी प्रत्येक आमदाराक लागपी हो विशय. दोन मनीस आसा म्हजे बरोबर जे वाद जाल्यात PWDच्या संदर्भात. आनी फाटलो जो कार्यकाळ आमी पळयल्लो PWDचो आनी हो 2.5 वर्साचो कार्यकाळ, कितें सुदारणा जाल्या, कितली जाल्या, हाजेर आमी जाणून घेतले. पयले आसात म्हजे बरोबर ते दाबोळीचे आमदार मोहीन बाब गुदिन्हो, स्वागत तुमचें. आनी दुसरे आसात म्हजे बरोबर मोगोचे फुडारी आनी आमदार लहुबा मामलेदार, स्वागत. मोहन बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तुमी हरशीं सामके गव्हर्मेंटाक बरें हातरायतना ताचे सपोर्ट करतना दिसतात. आनी PWDचो विशय आयलो की तुमकां अकस्मात राग येता. अशें कित्याक? अशें कितें सुदीन बाबान अशें कितें तुमचे वांकडे गेला की तुमकां PWD पळयतकीर राग येता? हांव सादो प्रश्न तुमकां विचारता. तुमी म्हाका दिसता गाडी यूज करता, स्कूटर यूज करतालो, मोटरसायकल यूज करतालो जाल्यार हो आनी स्पश्टपणे तुका प्रश्न विचारपाक मेळपाचो. म्हणजे आज पावस तरी ना जाल्यार देखून पावसाच्या टायमार जेन्ना स्कूटर वो मोटरसायकल एक गड्ड्यान पडटा आनी गडा 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 करून तूं वयता आनी तुजें आख्खें हालता, तेन्ना तुका बरें एक गूड फिलींग ऑर वायट फिलींग येतलें. बरें दिसतलें काय वायट दिसतलें. तेच भाशेन एक हांव नागरिकूय जावन आसा, आमदार घोडी हांव आसलो जाल्यार हांव एक नागरीक जावन आसा. म्हाका डेफिनेटली राग येता. कित्याक पावस म्हणल्यार वर्सां वर्स पावस पडटाच गोंयान. कितलो पावस पडटा, कितले इंचीस पडटा, ह्या वर्सा कमी पडटा तेंय लोकांक खबर आहा. हें जेन्ना खबर आहा आनी PWD म्हत्वाचें एक डिपार्टमेंट जावन आसा, सगळ्यान व्हडलें डिपार्टमेंट जावन आसा, सगळ्यान व्हडलो बजेट जे घेवन गोंयकारां पासत वावरपा जाय, म्हणजे बरे रस्ते करपा जाय, बरें उदक पावपा जाय. जेन्ना तूं गडगडटा, रस्ते धुवन वयता दर पावसाक, राग येतलोच. उदक तरी लोकांक 24/7 फकत भाशणां दिली घेता आनी भाशणांच करीत लोक रावता तरी सभागृहान, राग येतलोच. म्हणून म्हाका राग येता. तुमी कितें म्हणटात की आतां सुरवातीक जेन्ना आशिल्ले तेन्ना फाटलीं 5 वर्सां, मागीर हें सरकार येवची पयलीं 5 वर्सां कसो चलिल्लो कारभार हो सगळ्यांक खबर आसा. सुदीन बाब सदांच म्हणटा की आपल्याक त्या जाग्यार घालपाकूच 1.5 वर्स गेलें, इतलें मेस जावन पडिल्लें. आतां 2.5 वर्सां जाल्यात. फाटलीं 1 वर्स म्हाका दिसता तांकां मातशी कांय गजाली करपाक मेळ्ळ्या आसतल्यो. यू आर स्टील नॉट हॅप्पी हाव दे हॅव परफॉर्मड इन 2.5 years, एंड यू आर नॉट फायंडींग एनी सिग्निफिकंट डिफरन्स बिटवीन प्रिवियस PWD मिनिस्टर आनी दीस PWD मिनिस्टर? हांव तुका सादो प्रश्न करता. तुमी सांगला तशें 2.5 वर्सां जालीं, म्हणजे हाफ टर्म काबार जालो. 1.5 वर्स लागता म्हूण सांगिल्लें सगळे जाग्यार घालपाक. जाग्यार घालप म्हणल्यार कितें? मानादीक मंत्री आमचो बाब धवलीकरूच रिकॉर्डार आसा हावजान, अशें रॉंग जालां, हें सारकें जावना, हिंगा भ्रश्टाचार जाला, हांगा इतले वाट लावन दवरला, डिपार्टमेंट काबार जावन दवरला. मान्य करता तो, हांवूय मान्य करता. काबार करून दवरला सगळे. PWD म्हळ्यार सगळे फिनिश आनी टोटली डिजास्टर करून दवरलो. असो तरी इतले वायट प्रमाणान तरी परिणाम PWDचेर पडला. आज पासून एक एक्शन घेयला, एक ऑफिसराचेर एक्शन घेयला तेणे, खुंयचे अधिकाऱ्यांचे कारवाय केला, कित्याक करना? बरें. वयल्यान जे ऑफिसर आसले जेंकां बोटान दाखयल्ली, हे चचिला बरोबर जो मंत्री PWD आशिल्लो, अशें अशें तेणी केला, इतलो भ्रश्टाचार केला, वयल्यान तांकां प्रमोशन दिवन बरे पोस्टिंगा पावयला. खुबशे अशे अधिकारी आहा. म्हणजे तूं एक्शन घेवना, सो तुजी जबाबदारी, म्हणजे तू तेज्यावन पास्ट जालो. झिरो टॉलरन्स टू करप्शन, ते प्रमोशन टू करप्ट असो आरोप, गंभीर आरोप मोहीन बाब करता. आमी बाकीचे सामके रस्त्या कडेन बी येवया. पूण जी एक पयली गजाल लोकांक दिसताली की जर लुटला जाल्यार लुटिल्ल्या मनशाक शिक्षा जावची, त्या दृश्टींतल्यान कांयच जालें ना आनी वेल्यान प्रमोशन दितात तांचेर आरोप आशिल्ले. न्ही, आमी आतां 2 गव्हर्मेंट पळयले. पयलीं हांव गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्लो तेन्ना म्हाका इनवॉल्वमेंट नाशिल्लो. तुमी दोनी गजाली पयल्या, ह्याय वटच्यान पयला त्याय वटच्यान पयला. आतां फाटल्या गव्हर्मेंट आशिल्लो तेजे पयलींचो गव्हर्मेंट चर्चा चलताली PWDन इतलें कमिशन घेता, इतलें करप्शन वाडलां, पूण कोण एलिगेशन करिनाशिल्लो, कोण कंप्लेंट करिनाशिल्लो. तेजे नंतर फाटल्या 5 वर्सां पळयली आमी, डेली कंप्लेनी आसताल्यो. 10% + 2% 5% कितें कितें. प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर, प्रत्येक इंजिनियर हें करी. इंजिनियरांच्यो सुद्दां कितल्योश्यो कंप्लेनी आसा, कितल्यो त्यो आयक्युवान स्टोरी आसा. हें जर पळयत आतां हो जर 2.5 वर्सांचो काळ घेत जाल्यार खंयच असो आयकुपा येना
करप्शन घेता, डिमांड केला किंवा पयशे कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान घेता अशें म्हणून खंय आयकपा येना. फक्त तेंची कंप्लेंट इतलीच आसा की आमकां पेमेंट टायमार जायना कॉन्ट्रॅक्टरांचो. आनी आतां सुद्दां एक सिस्टम बरो जाला की ई पेमेंट, RTGSान तेंच्या अकाउंटाचेर पयशे गेले. देर इज नो स्कोप फॉर करप्शन. आतां झिरो टॉलरन्स पळय तुम्ही जे म्हणटात की ही जी गजाल आसा फाटली जी लुटिल्ले लोकांक तांचेर जी एक्शन जायना, कारण सुदीन बाब ओपनली सांगतालो विधानसभे भितर की इतले मॅस जाला आनी इतलो भ्रष्टाचार जाल्लो की आपल्या जाग्यार हाडटा मेरेन नाका शेवट जाता म्हणून. न्ही आतां ते लुटिल्ल्यांचे तुमी एक्शन केन्ना घेतले? पळय थोडे इंजिनियरांचेर जे सामके बरबटलेले भितर सामके इनकॉरिजी म्हणून अशें आशिल्ले त्या लोकांचेर थोड्यांचेर एक्शन घेतले. हांव नांवां घेना, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. थोडे लोकांक अजुनूय आसा भितर आसा इंजिनियर करप्ट आसा, हे सगळे लोक मान्य करताय. पूण सगळेच जर घरा बसयले जाल्यार कितें जावपाचें? नवे इंजिनियर घेवपाचे आनी काम करपाची जातली? नवे इंजिनियरां कडेन कामां जाता? नवे इंजिनियर आतां घेतले तांकां कितले सिवील वर्क कळटा? कळना, अजुनूय कळना. पूण डिग्री घेतली, शिकतले काम अशें म्हणून हें करपाचें ते इतली सगळ्यांचे एक्शन घेवपाचें एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रॉब्लेम जातलो. आर्ग्युमेंट पडटा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रॉब्लेम एकदम जर सगळ्यांक घर धाडले डिपार्टमेंट हांव बिलकुल मान्य करपा रेडी ना की सगळे इंजिनियर भ्रश्ट आहा म्हणून. बरे इंजिनियर आहा PWDन, जशे सगळे जाग्यार बरे मनीस आसता, वायटूय मनीस आसता, बरे ऑफिसर आसा, सगळे भ्रश्ट ना. आतां बाब लोवन सांगले एक्शन घेयला थोडे इंजिनियर सभागृहाचे नोदरे तरी हाडूना, लोकांचे नोदरे तरी ना. कोणाचेर एक्शन घेयला म्हूण एकट्या सस्पेंड केला, एकट्या घरा धाडला म्हूण कोणाचेर एक्शन घेयला? नंबर 1. नंबर 2, इतले व्हडल्या प्रमाणान तेन्ना तरी भ्रष्टाचार आशिल्लो जाल्यार कितें तो एक्शन घेयला तें दिसना. दुसरें हांव सांगता, भ्रष्टाचार तरी ना. हांव एकूच प्रश्न विचारता, जेन्ना तुमचेच म्हणणे प्रमाणे 10% मागताले, मागीर आनी 5% मागताले, आनी 2% म्हणजे 17% जाले. आतां घडये ते देंवला आसतले मातशे कमी. लोक म्हणटा कितें तो चड चिमटे काडटालो, आतां मातशे कमी चिमटो काडटा म्हणून लोक कोण उलयना. आयस जायना म्हणजे भ्रष्टाचार आहा म्हणटा लोक. ते हांव स्पश्टपणे सांगपाक सोदता. म्हणटा की फाटली 2.5 वर्सां तुमी केन्नाच आयकलां लोकांनी कंप्लेन करताले काय? ते तुमी कितें म्हणटा? लोकांक त्रास कमी येता म्हणजे चिमटो ना, चड चिमटो ना, इल्लो सोंसपा सारको चिमटो तो आसता म्हणजे तेकाय खबर आहा. पण हांव हेजेर पुरावो दुसरो बारीक सुद्दां जर चिमटो काडलो जाल्यार आयकतलोच, रडटलोच, मात तरी आवाज येतलो. चिमटाच काडू ना अशें म्हाजें म्हणणें. बरें, दुसरे भाशेन सांगता. चिमटो काडून जाल्यार दुसरे भाशेन सांगता. रस्तो म्हणल्यार कितें? पयलो मॅकडम घालून सगळे माती आनी ते रबल घालून मॅकडम घालून बरो दामोर पडटा आनी बरो रस्तो जाल्यार एक उदाहरण म्हणल्यार आदलो चोगम रोड अजुनूय स्मूथ आहा, अजुनूय बरो आहा. कित्याक बरें काम जाल्लें. आनी त्या टायमार एमर्जन्सी वर्क म्हूण सगळे इंजिनियर सुद्दां उलयतात तेन्ना कोणा पयशे करपाक चान्स नासलो, कमिशन तेन्ना घेवपाक दिवना. इट इज फॉर अ इंटरनॅशनल इव्हेंट म्हूण सगळे पयशे रस्त्यार गायले, कमिशन कोणा दिवपाक आनी चोरपाक कोणा मेळना. आनी थोडे आदले रस्तेय ते भाशेन गोंयान बरे आहा, अजुनूय धुवन वचना. आज कमिशन घेना जाल्यार रस्त्याची क्वॉलिटी कित्याक इतली बॅड जाता? म्हणजे म्हाका एक पॉयंट करपाक जाय. क्वॉलिटी इतली बॅड, सायड शोल्डरींग धुवन वयता. आनी तुमी जाणा रस्तो बरो जाल्यार बरो दामर बरे हे पॅच पडपा जाय सारको प्रमाणान. सायड शोल्डरींग म्हणजे रस्तो वचना जावपा. आज सगळे कडेन कोसडटा, दामोरूच दिसना, इल्लो असो दामोर आनी इल्लो असो रस्तो मदें दिसता. म्हणजे जे जे म्हाका एकूच पॉयंट करपा जाय, जे हेंचे मिनिस्टर बिगिनी उलयता आमचे खऱ्या प्रमाणान फूल ड्रेसिंग जो दामोराचो आसपा इल्लो अशें ड्रेसिंग म्हणजे ती बिकिनीच दिसता. रस्त्यार बिकिनी कशी दिसता म्हणून मिनिस्टर PWD काम करना, फकत बिकिनी उलयता. बिकिनी कशें दिसता? रस्त्याक फूल ड्रेसिंग जाय, तुम्ही रस्त्याक बिकिनी घाला, फूल ड्रेसिंग घाला, बाकीचे उलयता ऑब्जेक्शन घेतात. मनशान बिकिनी घाला, PWD फूल ड्रेसिंग हाडा. मिनिस्टर रस्तो करपा वचना, इंजिनियर करता. बरोबर. इंजिनियरींग जर सारकें आसलें जाल्यारूच रस्ते सारके जावपाचे. ज्या जाग्यार उदक फ्लो जावन रस्त्या सायडीच्यान वचूं जाय तो जर परतो केलो, रस्त्यार उदक उरपा लागलें जाल्यार नॅचरली रस्तो पिड्ड्यार जातलो. इंजिनियरिंगाची फॉल्ट हे खंय आतां मिनिस्टरान खंय पावपाचो? ज्या जाग्यार मिनिस्टर आपूण स्वता जावन सुपरविजन करून घेता. म्हाका याद जाता ओल्ड गोवा टू पणजी 2002 रस्तो केल्लो तो अजुनूय बरो आसा. आतां 12 वर्सां जालीं त्या रस्त्याक थोडे कडेन खड्डे पडल्या, ते पॅच वर्क जातले.
आता येणाऱ्या काळात. लव बाब जर सुदीन बाबाक जर बरो रस्तो करपाक कळटा, जर तो ओल्ड गोवा टू पणजी जर बरो जाल्लो, बाकीचे बरे कित्याक जायना? नाही बरे इंजिनियर तसो डेडिकेटेड इंजिनियर जर मेळ्ळो बरें जातले. प्रत्येक इंजिनियर डेडिकेटेड आसता. मिनिस्टर आता माविनान सांगले की सगळे इंजिनियर चोर न्ही, तशें सगळे इंजिनियरूय बरे न्ही अशें म्हाका म्हणपाचें आसा. तुम्ही कितें म्हणटा? रस्त्याक जी फोणकुलो पडल्या आणि जे लोकांक घडघडत वचची पडटा ताका जबाबदार इंजिनियर, पण मागीर मिनिस्टराचो कांयच रोल ना. मिनिस्टरान कांयच करप ना. जर फ्लो आउट केलो रस्त्या भायर आतां खंयच्याय रस्त्यार जर फोणकुलो पडलें, उदक जर पडलें तो वाडत रावता. हे प्रत्येकान पावस दर वर्सा पडटा. पावस म्हणून दर वर्सा ज्या जाग्यार फोणकुले पडटा, उदक साठोवन ताका सोल्युशन ना. म्हणजे इट इज अ पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट. दर वर्सा रस्ते करप, डांबर घालप, धुवन वचप. दर वर्सा रस्ते करप, धुवन वचप, परत घालप. तुम्ही एक गजाल मान्य करता, हे पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट जालें. मागीर हांव म्हणटा की सुदीन बाबाक लागून ती कामाची क्वॉलिटी सफर जाता, बट डिपार्टमेंटाच्या ओव्हरऑल कामाची आनी क्वॉलिटी जी आसा ती सफर जाल्या. नाही म्हणून तर तेंच्यांनी आता दुसरो कॉन्सेप्ट हाडला की 3 वर्सां गॅरंटी दिवपाची त्या रस्त्याची. त्या गॅरंटी अंडर गॅरंटी तो रस्तो तेणेच मेंटेन करपाचो. खंय पावस चड पडटलो कमी पडटलो हे मिनिस्टराकूय कळपाक शकना, कोणाकूच कळपाक शकना. पूण एटलिस्ट त्या कॉन्ट्रॅक्टरान तरी तो मेंटेन करचो अशें म्हणून प्री कंडिशन घालूनच ते रस्ते करता आता. त्या खातीर हेजे वयल्यान कळटा न्ही. पूण क्वॉलिटी अजून गोंयान सगळे मान्य करतले, इम्प्रूव जावं ना. नंबर वन तुमकां हांव सादो प्रश्न करता. सुदीन बाब जे आमचे PWD मिनिस्टर आसा, तुम्ही सांगला गेले 2.5 वर्सांच आहा, तेच्या आधी PWD मिनिस्टर आशिल्ले. म्हणजे ताका एक्सपिरियन्स हेच डिपार्टमेंटा इनसायड आउट जे आमी म्हणटा भितरले भायले सगळे खबर आसपा जाय. 5 वर्सां मायज कंटिन्युअसली PWD मिनिस्टर आसले बरोबर तो आहा. कसलो मिनिस्टर तशें जाल्या टोटली इनएफिशियंट मिनिस्टर. म्हणजे हेका काय काम माहितीच मेळना, हेका काय कळच ना अशें जालें. प्रमोद तुका एक्सक्यूज दिवपाक शकना. होय नाही हांव तुका एक एक्झाम्पलान सांगता. फाटल्या गव्हर्मेंटान फोंड्यान 10 कोटीची कामां केली. तो गव्हर्मेंट गेलो, नवें गव्हर्मेंट आयलें, 10 कोटीची कामां हांवें एक्झामीन केली. थंय वचत जाल्यार रस्ते बरे आसा, सगळीं कामां थंय इंटॅक्ट आसा. आतां ही 10 कोटीची कामां खंय करपाची? पयलींच्या गव्हर्मेंटान ही 10 कोटीची कामां खंय करपाक घेतली? नाही त्याच रस्त्याक परत पॉलिश करपाचो. म्हणजे त्या रस्त्याक केलें म्हणून दाखोवपा अशें आसूं. मागीर हांवें ते चेंज ऑफ एक्शन कित्याक घेवना? महत्वाची एक्शन कित्याक घेवना? तो आतां आरोप करता रस्तो बरो आसलो थिंगा परत कॉन्ट्रॅक्ट गेल्लो, परत कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, एक्शन कित्याक घेवना? आता ही सगळी हांवें चेंज ऑफ स्कोप करून सगळीं कामां दुसरे कडेन डायवर्ट करून फोंड्यान जाय तितलीं कामां करून घेतली. डांबराचेर डांबर घालना ना, दुसरी कामां करून घेतली. बरोबर, ओके. म्हाका जाय ती कामां करून घेतली जी म्हणजे तो सगळो 10 कोटीचो फंड हांवें युटिलायज केलो. हे प्रत्येक आमदारान करून जर ताका हेल्प करीत, मिनिस्टरा हेल्प करीत, हें पॉसिबल ना. पयलीं इंजिनियर मागीर आमदार. हय, आमदारान ती सुपरवायज आपले करूंकूच जाय न्ही. आपल्या कामान आपल्या एरियेन कामां जाता काय ना ती आमदार कमी करीत ना. बरें, मुडचे जे मंत्र्याचे काम असता, मंत्री म्हणल्यार सरकार, जे सरकाराचे काम असता, जे डिपार्टमेंट